मनापासून स्वागत असा. आज दाखयता हांव आमगेर उत्तर कन्नडा स्पेशल कडगी सुशेल. आता पयलें हांवें हे कडगी कट्ट करून घेवची कशी हें दाखयता. हांवें ही कडगी आसा न्ही बरें करून अशें कट्ट करून घेवपाक पयलें. हाताक बेगीन तेल लावन घेवपाक नाजाल्यार पणसां तीख हें आसा न्ही चिकटता. कट करून घेतले हाजे 4 तुकडे करून घेवन शिच्या घालचे डायरेक्ट घेतल्याची कडगी. आनी हांव उदकांत घालून घेता. आतां उदकांत घालून घ्यायचें. कुकरा भितर उदक घालून घेवपाक नाजाल्यार मुळा लागता. आनी हे तुकडे आसात न्ही पुरान तो शिच्या घालचे डायरेक्ट अशीच शिच्या घालचे. शिच्या घालता